आषाढी द्वादशेक माशेलात चिखलकालो मनयतात. जय विठ्ठल हरी विठ्ठलाच्या तालार भाविक चिखलांत वेगवेगळे खेळ खेळतात. औंधूय बरीच गर्दी. चिखलोत्सव म्हणटकर आमी एक म्हणल्यार एक श्रद्धा, एक लोक परंपरा आणि खूप इम्पॉर्टंट म्हणल्यार सगळ्या लोकांक एक कडेन हाडटा. जात धर्म गांवचे लोक सगळे आपले दिसून एक कडेन येता आणि देव कृष्णाच्यो खेळ्यो सगळ्यो गेमी हांगा आमी खेळटात. आज जाणटे नेणटे भुरगे ल्हान ल्हान भुरगे सुद्दां येवन मातयेन खेळटात. शेवटी आमी सगळे जाण मातये कडेन एटॅच्ड आसा. हांव सदांच म्हणटा की आमकां भायल्या देशाचें कितें चल्लां तें बरें दिसता. सो स्पेनाक टोमाटान खेळटा टोमाटिनो असले सगळे जाण धांवतात. ते लोक आज गांवच्या लोकां बरोबर समस्त गोंयकार येवन बरोबर रावन हो सगळे हाजो उत्सवाचो लाभ घेतात, आस्वाद घेतात आणि एक इन्क्लुजिविटी दिसता. तो कालो ह्या ग्रावंडाचेर आमी खेळटाले आनी तेन्ना भरपूर पावस पडटालो आनी ग्रावंड चिखलान खेळप, चिखल जावप. सो मागीर त्या काल्याचेर इल्लें करून मागीर ते चिखल कालो असो तेजो जालो. ताजी खासियत म्हटल्यार गोपालकृष्ण जो आसा न्ही ताजे कडेन लोक आंगवणी केल्ली आसता आपल्या कडेन भुरगें जावचें म्हणून. आनी रातकालो आसता पळय आमचो, त्या रातकाल्याक कृष्णान माणयेन घेतात, खोटीन घेवन बसता हांगासर रातच्या काल्याक आनी तेन्ना आंगयल्ली आसता आनी त्या सगळ्यांक ही पुत्रपापणी जाल्ली आसा. आणि त्याच प्रमाणे टुरिजम जे आहा फाटली 3 वर्सां गोवा टुरिजम आमचे जे रोहन खंवटे आहा मिनिस्टर ते येवन स्वता ह्या हेंच्या लोकां मदीं सहभागी जाता आनी तेंच्या मदीं रावन हो खेळ खेळटा. आतांच तुमी पळयलें की जगा पातळीचेर हो आतां मार्शल जो चिखलकालो आहा हो पाविल्लो आसा आनी त्याच प्रमाणे तितलेच उमेदीन लोक हो चिखलकालो पळोवपाक हांगासर जमता. मार्शेलांच्यान स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू.